नमस्कारो हांव अनुपमा भट आमगेल्या शेड्रसा कुकिंग चॅनला पुरा जनांक स्वागत. आज एक भारी स्पेशल एक रेसिपी घेवन आयलें हांव. एक फूड म्हूण येता एक एक वखद म्हणून येता हें मेथये पेज म्हणटाची आमगेल्यान आमी आमचे गेल्यान भितर आमी बाळांतीक दिवचे. हांव पळयाची सकाळींची उठायले उठले 5:30 घंट्याक एक 100 ग्राम म्हळ्यार एक अर्द कप तांदूळ तांबडो तांदूळ जावका उकड तांदूळ जावका लायक कितलो तांबडो आसता तो लायक जाता तो पळयाची ऑर्गेनीक तांदूळ म्हण मेळटा तो हांव तो आनी ताका 1 टेबल स्पून मेथी म्हळ्यार एक 100 ग्रामाक 1 टेबल स्पून मेथी घालून तिंबत घालून सोडता. चिकेची वॉर्म उदकान तिंबत घाल्यार ओगी शिजून येता तांदूळ. सुमार एक 2-2.5 घंटे बरी तिंबयत तो. मागीर पळयाची कुकरान दवरून 3 सीटी काडून सिम करून 15 निमेष शिजयता. तेन्ना ते लायक शिजून मोवाळ जाता ती पेज. पळय आतां आमगेले मेथये पेज मेथयेनी उकड तांदूळ शिजोवन जालो. आतां ते एक आयदनान तूं काडून आतले तशी दवरी येता. ताका पळयाची हांव जावका जाल्यार तितलें गोड घालता गोड घालूं आसा. एक नमने तांदळा पायशी एक नमने किचडशी एक नमने भारी टेस्ट जाता. आतां पळयाची हाका हांव एक 2 चिट्टो गोड घालता. तुमकां कितलें जावका तितलें जाय जाल्यार आनी कितें जाय जाल्यार चड घालयता. तशें कसलें एक मेजरमेंट म्हूण ना. आमकां कितलें जावका तितलें गोडसाण घालची आनी सान उज्जार दवरका. आतां ते मेथी आनी ते उकड तांदूळ शिजिल्ले पळय ते गोड्डा भितर लायक खतखत येवका. तितले भितर हांव कसो करता म्हळ्यार एक अर्द कप सोय कांतून दवरलेलो आसा ते काणू नारला रोसू काडटा. नारला रोसू पातळ दाटू विंगड गोडशाक आनी केल्या वरी विस्तारांनी करूं नाका. टोटल एक अर्द मुकाल ग्लास पिळणू रोसू काडून दवरचें चिक दाटू करून. पातळ रोसू काडचें नाका. मस्त पातळ जाता ते कसो करता तितलें. आतां पळय ते सान उज्जार दवरलेले ते गोड पुरो खीर न्हू ते तांदूळ मेथी पुरो तांदूळ भितर लायक मेळनायले ते गोड्डा भितर अशी जावका हे आनी मेथी गोडाय घालचे रोसू घालच्यो तशें करूं नजा. सान उज्जार ते लायक चिरचिरेन येवका. तेन्ना आतां गोड आनी खीर न्हू लायक पुरो बोवळेचो सुरू जालो. आतां आमी हांगा करून दवरलेलो नारला रोसाक घालच्यो. हें केरळा भितर कर्काटक म्हयनो म्हळ्यार आतां कर्काटक म्हयनो चलता आसा. केरळा भितर भारी तांकां विशेश हे तांणी जेवताची बाळांती म्हणून ना तांणी जेवताची आमकां तसलो आचारण आनी ना. आमचे गेल्यांक आमी बाळांती दिवचे जाय जाल्यार आमी जेवतात. पळयात म्हगेल्या घरकडात बाळांती कोणय नाची. आज हे करून आमी जेवता आसाची इम्युनिटी बुस्टर म्हणटा. इम्युनिटी आमगेली इम्युनिटी बुस्ट करता काय म्हळ्यार आंगा रेसिस्टन्स पवर चडता काय तशीच बाळांतीक पळयाची आंगा दुखेनी पुरो आसता न्हय ते पुरो राबता काय हाजेन म्हळ्यार उण जाता काय तशी बेस्ट कसो म्हळ्यार चेरडाक पिवच्या दितना दूद जेवच्याक भारी लायक हे. आतां पळय सान उज्जारीची ते खतखत येवका मस्त कच्यो खतखत येवका म्हूण ना नारला रोसू घालना हांवें एज युजल पुराय काय केल्या वरीची सान उज्जारी जस्ट पुग्गयले कुडले हें बंद करचें. जाल्ले आमगेले गोडशे रेडी जाल्ले आनी हाका येळू काजू बी द्राक्ष ते पुरो कसले घालून आनी एक मेन आसचें कसो म्हळ्यार सम 1 चमचे तूप घालचें व्हड 1 चमचे. तुमी बाळांती वाडता जाल्यार बाळांतीक वाट्ट्या भितर वाळू तांतूं वयर तिक्क कितलें तूप खावचें जाता 1 की 1.5 चमचे तूप घाल्यार आहा सुपर जाता. उन जेवका पळया बाळांती नांव नायले कुडले एक वाट्टे मेथये पेज जेवता. आमकां पुरो आमगेल्या मालगाड्यान दिला चेडवांक कसले दुद्दा प्रॉब्लेम आनी जायना आशिल्ले. तशें तुमगेल्या घरकडेन बाळांती आसपय म्हण जाल्यार एक सिंपल हें मस्त कसं हें काम ना करचें. तुमी करून पळयाची दूद जाता वेळ पळयाची भारी लायक हे हेल्थाक. आनीक हाजी एक विशेशत कसं म्हळ्यार इतलें आमी मेथी घालून करता जाल्यार एक चूर थंय कोड ना. मेथये कोडसाण म्हळ्यार कळयना मेथी घालना म्हणून कळना. आमी पोस्टपार्टम कॅराचे एक व्हिडिओ घाल्लेले तांतूं भितर आमगेले वसंत हाजी बग्गे सांगिल्लें ते देखून हाजे एक रिक्वेस्ट येयली म्हाका मेथये पेज कशें करचें म्हणून म्हाका गोत आशिल्लें तशें हांव सांगलां. तुमी पुराय जाण कराची कशें जालां म्हूण सांगया. धन्यवाद.